Hallelujah. Oh Yeshua, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. There's healing in the presence of the Lord. There's healing in your presence. Welcome your presence. Hallelujah. Eyes, Papa, to Kazai Desaudi. We pray, Holy Spirit, you move the way you want. You move, Lord. Oh, move in our midst, Lord. Have your way. Kazai Desaudi eyes, dunia. तुझी खुशी जाऊनी आईज आमचे मध्ये जीवन देव आमचे मध्ये Hallelujah. Hallelujah. God in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Welcome your presence. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, clap your hands for Jesus. Oh, मेरी सूरत बिगड़ी थी. Hallelujah. मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली. Okay. So, जांका हिंदी भाषा सारखी कळना. हे गायन गायताना आम्ही उडासऱ्या या गायनाचे अर्थ कितें? मेरी सूरत बिगड़ी थी म्हणजे माझे मुखामळ सारखे बेजसावन असले. मेरा दिल था खाली. ओके, माझे काळी सारखे खाली असले. तूने सींचा लहू से, तुझ्या रक्तान तुवें म्हाका सारवार केले ताकि आए हरियाली. ओके, हरियाली म्हणजे कितें? सगळे बरेपण वयता थंयसर म्हाका तुवें तुजें बरेपण दिलां. ओके, जायते जाणां कडेन सजमतीन कितें जालां म्हज्या जिवितांत बरें. दोळे उक्ते कर म्हज्या भावा म्हज्या भयणी. तुजी बेसांवां मेजूंक शीक. 1, 2, 3, 4 I can't even count them all. I got miracles and miracles, a million miracles. 1, 2, 3, 4 I can't even count them all. Amen. खूप देवान आमकां दिला. सो जेन्ना आमी म्हणटाले तुवें कशी हांव आसली, कशें म्हाका जेजून केलें, रायट? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार. Amen. ओ मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली. ओ मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली. ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार. ना बोलूं
this time we have been worshiping the Lord. And I think we forgot how to dance. विसरले नव्हे, right? काय नाचपाचे काय विसरले नव्हे. So देवाच्या आजीरपणाच्यान आमी विशाल काय नाचून ओडून येतात. ओके? राइट? ते देवाक बरें लागता. आमचे आंग सगळे सुट्टा कितें तर दूख आसा जाल्यार सगळी वयतली. ओके? Let's just thank the Lord and let's just dance before Him. Amen. Are you ready? Are you ready? Hallelujah. Oh यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ. You ready to clap? Are you ready to dance? यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ. Hey, hey. Okay. यीशु तेरी दया से जीता हूँ. यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ.
Oh, आम्ही आभारी रे. आम्ही आभारी रे. Hallelujah. You know what? Our sins are forgiven. Hallelujah. Our sins are forgiven and we are on our way to heaven. Hallelujah. Ați tatna Moxalian. Ani amca să se cine brenda. Hallelujah. Ami ucari re. Ucara koi dau Jesuce. Ami ucari re. Ucara koi dau Jesuce. Ami ucara koi dau Jesuce. Ami ucara koi dau Jesuce. Ami ucari re. Ami ucari re. Hallelujah. Upancace boxoni cedere macadile. E nove civete cedere macadile. E upancace boxoni cedere macadile. E nove civete cedere macadile. Oh, ami ucari re. Ucara koi dau Jesuce. Ami ucari re. Ami ucara koi dau Jesuce. Ami ucara koi dau Jesuce. Ami ucari re. Ami ucari re. Oh, ami ucari re. Ami ucari re. Hallelujah. Hallelujah. You know what? I've seen in many weddings how people dance like crazy. They just dance like crazy. ह्याच्या वाणा काढतात, ह्याच्या मोजा काढतात आणि उडतात आणि नाचतात. Okay, I don't know what is say, but you know, put your hands up in the air. Da, 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 da. Okay, so I said, put your hands up in the air. So you know, देवापासून उमेद कितली आसूंक जाय आमच्या भितर. हालेलुया. ही उमेद काबार जावची न्हू. ही उमेद आमचो उत्सव आमचे भितर. हालेलुया. हालेलुया. तेका लागून आयज म्हाका दिसलें की आमी मातशें नाचूंक जाय. Hallelujah. Amen. So, you know, it's good to move your body. You feel good. Okay? You feel good. We forgot even how to dance. Immediately, you know, you know, it's nice to do that. But there's also a time when you move your body. Put your hands up in the air. You got to do this. Hallelujah. For the Lord. हात वयर उबारून ताळयो पेटोवन. Hallelujah. This is what we have to do. Amen. Amen. देवान आमच्या पासून कितले केला. Hallelujah. You know, one day when I was on the streets looking after the people, you know, रस्त्यार पडलेल्यांक आमी उखलताले आनी तांकां जेवण दिताले आनी अशें हॉस्पिटलान व्हरताले. सो एक दीस आमकां एकलो स्ट्रीट पर्सन मेळ्ळो न्हू. तो रस्त्यारूच न्हिदतालो आनी आमी ताका मेळ्ळें आनी ताका जाप दिली रातची. आनी आमच्या वारी थोडें जेवण आसलें. सो आमी ताका विचारलें, तुका न्हांवपाक जाय? तर तो म्हणा लागलो, वय. म्हटलें, तूं कितलो टायम जालो न्हांवूंक ना? 2 म्हयने जाले म्हणून लागलो. हिंदी 2 महीना हुआ मैं नहीं नहाया. अब किधर सोता है?
क्या बताऊं मैडम, जमीन मेरा बिस्तर है, आसमान मेरा चादर है, ओढ़ के सो जाता हूं। हाँ? जमीन मेरा बिस्तर है, आसमान मेरा चादर है, ओढ़ के सो जाता हूं। जमीन माझी खाट आणि अंतराळ म्हजे चेदर घेता आणि हांव न्हिदता. I will never forget that day. केन्नाच विसरची ना कित्याक देवान आमकां कोणाकूच रस्त्यार न्हिदोंक दिवंक ना. There is always something we can thank God for. कितें तरी आमच्या जिवितांत आसतलें की देवाक आमी आर्गां दिवंक जाता. आमेन. देवान आमकां रस्त्यार सोडूंक ना न्हिदपाक. न्हय म्हण गार्बेजींतल्यान खावपाक. ती परिस्थिती आमची येवंक ना आणि केन्नाच येवची ना कित्याक आमच्या सांगाता जेजू आसा. आमच्या सांगाता जेजू आसा. देवान आमची पातकां बक्षिल्या आणि नवें जिवीत आमकां दिला. हालेलुया. So that's enough reason for us to sing and to praise God. Instead of grumbling about what we don't have, let us thank God about what we do have. Amen. Ena tena na गुणगुणाट करची ना पूण देवाक आमी आर्गां दिवया. हालेलुया. Amen. पातकांचे बॉक्सार म्हाका
What you are going through. Hallelujah. Hallelujah. No matter what is your situation. Kusli amchi paristhiti samne. Amen. Let us rejoice in His presence. Amen. Arengatu kasonia. Arengatu kasonia. Arengatu Krista sange vijaya
sure than the love of God. Oh, Spirit of the living God, move in this place, move in this place, move in this place, move in this place. Oh, be glorified in this place. There's nothing more sure than the love of God. Tatumog, kinas kapan samsa. Itke pautin ami taka uis kero. Itke pautin ami taka neman kero. But Jesus amtu kenas suruk. तो सबका विश्वासी असा आणि विश्वासी होतो. जेसु तुम्हाला इतना मन केला करता है. You love me so much, Lord. Have you ever wondered why does God love me so much? Even you know that God loves you so much, that's the only time you can worship Him. जेन्ना तूं जाणा की तुका ताचो मोग फावनूय आसलो तेन्ना ताणें तुजो मोग केलो तेन्नाच की आमी ताका काळजांत ठेवून वर्शीप करूंक जाता. पूजा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. मैंने पूजा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना. उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना. मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए. तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए. फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा. फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा. क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना. उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना. पूछा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता है मुझसे तू इतना प्यार. It's a beautiful moment. At this time, the Lord is touching your heart.
you say, तू इतना प्यार क्यों करता है मुझसे, तू इतना
praises to Him this morning. Just lift your hands up to Him. Yeshua. Yeshua. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit forever. Holy Spirit. Teach me to love you, Lord. Teach me to love you, Lord. Worship till you feel heaven is open over you. Worship till you know heaven is open over you.
आमच्या जीवितात येऊ दे. तुझी महिमा आमच्या जीवितात येऊ दे. जेजू जेजू या barrashi che te rebe stare se metto corre mette le che terre ora bastare che te barrasi te lega barrosi te la barre che se tutti vuoi ma i brasi te lega na barra se te lega ya roba e se mette che te rebe se te che e brasi te mette te rebe le che mette resia shabal shabale sabatoro e rostalabo e rebe dege e rahia my God, my God, my God, my God, my God. तुझी पदवी आमच्या अंगात, तुझी पदवी आमच्या घरात, तुझी पदवी आमच्या कुटुंबात. आपण रापासे ते रेकेते बरासी दिलीते बाष्कलो माते e per rumba pressa te dia e brusta lege meia. Oh, raise up an army, Lord. Raise up an army, God. Raise up an army, God. तुझी फौज तयार कर जेजू. तुझी फौज तयार कर जेजू. तुझ्या पुतात दुआ उठव येसोया. तुझ्या पुतात दुआ जागृत कर जेजू. हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या पुतात दुआ जागृत कर. उठव आमका. जागृत कर आमका सोया. हालेलुया. जागृत कर आमका सोया. एरेसे बेको रामेगा बारोशने के रेबेसेया. Era sabah, receive the basta gomba, era satele che te veraya. Hallelujah. It is here, la torra, basita, baruga, baresta, ashkale bete, rebete. Isu watamashaba. The people watching online, I bless you. Any prosperity, raise up worshipers, Lord. Raise up worshipers, Lord. Raise up worshipers, Lord. Raise up people to love you, God. Hallelujah. Open your eyes. आमच्या डोळे उघडे कर. आमच्या डोळे उघडे कर, सोनिया. E verra si deve mega. Era così di rimaglia. Era casa bata barra basete le che verra bate che le carrassa. E scuarra basete teia. Your glory, your glory, your glory, your glory, your glory. Open our eyes, Lord. Oh, but you love us.
जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं feel this love, and I feel your love, I feel your love, so close to me, God, so close to me, God. How you love me, Jesus, you love me, Jesus. I just wanna love you more, I just wanna love you more, I just wanna love you, Jesus, I wanna love you more. पवित्र पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। पवित्र पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, और प्यार करूं। भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं love you, love you. I just wanna love you more and more. I just wanna love you. I just wanna love you more and more. भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ। और मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी दब जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी दब जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे
तू है बसा मेरी चाहत से बड़ा है तू मेरे दिल में तू है बसा. God is looking for lovers. God is looking for lovers. God is looking for worshippers. He's looking for lovers. Jesus सुनता मोगी जे आपले मोग करतले. तो सुनता मोगी जे आपले काळजांत मोग करतले.
preparing something for you in the time that you're waiting. He's preparing something for you. तो तयार करता तुझे पसंद सायदे तो कधी कशें. Yes, take the time to love. Take the time to love. Take the time to love. Oh, you say Jesus, I love you. Take the time to love him. Take the time to love him. Take the time to love him.
Awaken us, alert us, teach us, guide us, Lord. We need you, Jesus. आमकां जागृत कर. उठोय आमकां समया. जागृत आमकां कर. उसवाडाय आमचें मन. उसवाडाय आमचें जिवीत. सुडसुडीत आमकां कर. सुडसुडीत आमची पावलां कर. तुझ्या राज्या पासत आमी धांवंक इरेस. शेवटाक पर्यंत आमचो निमाणो स्वास पर्यंत आमी तुझ्या राज्या पासत धांवपाक इरेस. जेसू आमकां सुडसुडीत कर. तुझ्या पवित्र नांवान मागता. आमेन. आमेन. Hallelujah. Let's sit down in His presence. As we worship the Lord, how time passes, we don't understand. It's like God does not live in our time zone, you know. He lives outside of time. आमकां तो वेळ लागता पूण ताका वेळ लागना. ताणें वेळ घडला. He is a creator of time. He lives outside of time. So when we are in His presence, we don't feel the time. Hallelujah. There is only a few, there is only a remnant that's going to be saved when Jesus comes. Jesu येता तेन्ना थोडी जाणां, चड न्हय पूण थोडी जाणां सारवार जातलीं. कित्याक रुंद मार्गाचेर जायतीं जाणां चलतात, पूण ओशीर तो मार्ग स्वर्गा राज्यांत वयता. आनी ओशीर मार्गाचेर थोडीं जाणां भितर सरतात. आनी जितले हे दीस मारेकाड काळोख जितलो वाडटा, हो संवसार अदीक आनी अदीक पाश्ट जातलो. ह्या संवसाराचेर बरेपण कोणाचेर बोरवासो दवरूंक जायना. आमी म्हणूंक जायना की हो गव्हर्मेंट असो दुसरो गव्हर्मेंट केल्यार बरेपण येतलें. देवान आपल्या उतरांत सांगलां, इवन मॅन शॅल ग्रो वर्स एंड वर्स. वायटवे मनीस अदीक अदीक पाश्ट जातले. संवसारान काळोख अदीक वाडटलो. मोगेच्या भाव भयणां, उसवाड आमचे भितर आसा, तो उसवाड आमी वाडोवपाक जाय. These days I was thinking, we know more about what's going on in the news than we know about the word of God. टीव्हीचेर आनी मोबायलाचेर ज्यो आमकां खबरो आयकूंक येता त्यो आमी सुबेज जाणात न्यूज कितें घडटा ती, पूण देवाचें उतर आमी कमी जाणात. Really, it is a fact. Ask anybody. What's going on in Goa? आज की ताजा खबर सगळ्यांक खबर आसा. I realize this, that watching news can be very addictive. न्यूज पळोवप एक पळयता आनी पळोवंक दिसता, एक पळयता आनी पळोवंक दिसता. आनी अशें आमी बॅड न्यूज सुबेज जाणात, पूण गुड न्यूज थोडी जाणात. बॅड न्यूज आयकून, संवसाराच्यो खबरो आयकून
आमच्या आत्म्यान भितर उसवाड येना. ऑपोजिट जाता. भिरांत भितर सद्दा नेगेटिव्ह चिंतना वाडटात. ओदीक ओदीक भिरांत दिसता. दास्ती येतात. कितें जातलें काय आमच्या भुरग्याचे. ल्हान भुरगीं आमची वाडटात. कितें जातलें काय. What will happen to our children? What's coming next? We don't know. Because we are so focused on the news, what's happening. But what's coming next is written on this. कितें जावचें आसा तें हातूंत बरयलेलें आसा. The wisdom that comes from the word of God is enough to educate you. ही जाणबाय देवाचे उतरां जावन जी येता ही आमकां पुरो. There is never going to be an end of news. काबार जावचे ना ह्यो खबरो. कोणाक एक्सिडेंट जाले, कोण मेले, कितले जाण मेले, ल्हान भुरगीं मरतात, तरणाटी मरतात, एक्सिडेंट जाता. खंयच्यो खंयच्यो खबरो जायत्यो आसतल्यो. अशा मोगाचे भाव म्हणून एका दिसाक 24 वरां आसतात. आनी ह्या 24 वरांतले तूं कितलीं वरां न्हिदता तें कावंट कर. ते बेश्टेच रेस्टाकूच वयतले. मागीर तूं कितलीं वरां रांदून कुकिंग करून कितले तुजो टायम वयता तेचेर. वो तुज्या ऑफिसान वयतना ऑफिसान गेल्या उपरांत तुज्या कामाच्या जाग्यार गेल्या उपरांत तुजो वेळ कितलो वयता तें पळय. हाऊ मेनी आवर्स वेट. आनी मागीर तुजो मोबायल फोन तूं घेवन खबरो पळयता तो टायम पळय. ओ तुज्या टीव्हीचेर तूं न्यूज पळयता ओ प्रोग्राम्स पळयता ते टायम पळय. ह्या 24 वरांतले आमच्या देवाक कितलो टायम मेवता. ह्या 24 वरांतले देवाचे उतर वाजूंक कितलो आमकां टायम आमी घेतात. येट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. येट वी इग्नोर इट द मोस्ट. देवाचे उतर ना तुज्या जिवितांत काळोख आसतलो. ताका लागून जेजू येता तेन्ना तुरी वाचतली. सोड गुप्त जातलो. खुपाचेर जेजू देंवून येतलो. वेळ एकदम लागीं पावला. तूं चिंतिनाका ह्या काळोखी पाश संवसारान जेजू तुका दवरूंक सोदतलो म्हण. तो तुका व्हरोंक येतलो. आपले व्हंकलेक आपले पवित्र सोबेक तो व्हरोंक येतलो. नोवाच्या टायमार जशें जाल्लें तशेंच आतां शेवटाच्या दिसांनी जातलें. Parashtalimete, Rasidemeko Matara, Zebrushtali Kabara, Ezete Kabaraha, Legon Rabashtalege. Hallelujah. बुद्धी योची आसा म्हणून देवान सांगले पाश जालेले दीस. The evil people had grown more and more in Genesis chapter 6. वाढलेली ही पातकाची पिडा वाढलेली. काळोख वाढलेलो आणि देवाक वीट आयली. आणि देवान म्हटले कित्याक म्हूण हांवें ह्या मनशाक रुचलेली. सगळी आपापले वाटेन आसली, वायट करीत आसली, पाप करीत आसली. देवाचे कोणूच चिंतिनासलो. आणि देवान येवचेले ह्या संवसाराक काबार करपाक. पूण एक मनीस आसलो ताचें नांव नोआ जावन आसलें. आनी नोआच्या जिविताचेर देवाची खूब आसली. फेवर आसलो कित्याक नोआ देव विरांतीचो मनीस आनी प्रमाणीक मनीस जावन आसलो. आनी देवान येवचेलें की नोआक हांव सारवार करतलो. आनी देवान नोआक इन्स्ट्रक्शन्स दिले कितें करचें तें. ताका आनी ताच्या कुटुंबाक सारवार करूंक देवान येवचेलें. जरी तर नोआन देवान सांगलां तें आयकोंक नासलें जाल्यार नोआ तांचे भाशेन सगळें काबार जातलें. आख्या संवसारा बरोबर सगळें काबार करतलो आसलो देव. पूण नोआन निश्चय घेतलो की हांव म्हज्या देवाचेर आयकतलो. आनी जें कितें ताणें सांगलें ताणें आयकलें.
हालेलुया. ताणें आयकलें आनी तेच भाशेन जशें देवान सांगलां ते भाशेन ताणें तारू केलें. आनी त्या तारवान भितर बासाची जनावरां ताणें सांगलें तूं जनावरांक सांग, कित्याक मनीस आयकनासले. ताणें वचोन जनावरांक प्रीच केलें आनी सांगलें की बुड्डी येवची आसा. Mr. Elephant and Mrs. Elephant, you are invited to come into the ark that I built. And the elephant said, oh. And they came. They obeyed. ताणें आयकलें. हालेलुया. सगळीं जनावरां एक एकली आपल्या पार्टनरांक घेवन भितर सरले त्या तारवान भितर. And the Bible says God shut the door. देवान दार बंद केलें. जेन्ना देवान दार बंद केलें मनशांनी उगटें करूंक जायना जालें आनी बुड्डी आयली. थोडीच जाणां जी तारवान आसली नोआ आनी ताची फामील साल्वार जाली आनी ती जनावरां साल्वार जाली. कित्याक देवान येवजिलें ह्या मनशा उद्देशी नोआ उद्देशी हांव एक नवी संसद घडोवन हाडटलो. नोआक 3 पूत आसले, हॅम, शॅम आनी जफेत. ह्या 3 भुरग्यां कडसून हांव म्हजी संसद वाडयतलो. देवान ऑलरेडी येवजिलें, ताका लागून देवान तांकां साल्वार केलें. आनी मागीर बुड्डी येयली आनी संसार आख्खो उदकाक बुडलो आनी काबार जालो. आनी जे मनीस ते उतर आयकताले नोआचे आनी ताका किकोंत करतालेत, ताका पयस करतालेत, ताका पिसो म्हणटालेत, ते सगळे मनीस काबार जाले. देव मनशाची काळजां, देव मनशाचे मन ओळखता. भायल्यान भितरल्यान सगळे देव आमकां ओळखता. मनशाक आमी फटोवंक जाता म्हणल्यार देवाक आमी फटोवंक जायना. Many are called but few are chosen. आनी थोडेच मनीस आसतले, थोडेच द रेमनंट, थोडोच आसतले. जेन्ना तुरी वाजता तेन्ना ती शिडूक आसतली. सगळीं म्हणा शिडूक. शिडूक आसतली कित्याक आमी रावता आनी ते आवाज तुरीचो केन्ना येतलो. When we will hear the sound of the trumpet, hallelujah. एक व्हंकल जशी आपल्या न्हवऱ्याक रावता आनी एक न्हवरो जसो आपल्या व्हंकलेक रावता, ते भाशेन जावंक जाय आमची रिलेशनशीप देवा बरोबर. हालेलुया. अशी जावपाक जाय आमचो संबंध आमच्या देवा बरोबर. की आमी जाणा जावपाक जाय की जेजू आशेला आपले पवित्र सभेक. देव आशेला तुका आनी म्हाका. देव सोदता मोग्यांक, देव सोदता वर्शिपर्स. God is looking for worshipers. He is not looking for religious people. And it doesn't matter if people are listening to you or not, you keep telling them. Noah sangit kelo. It should not be that they did not get a chance. अशें म्हणूंक जायना ताणें म्हाका खबर कळोंकूच ना, हांव नकोच आसलो, जेजू कोण तो म्हाका खबरूच नासली, अशें ताणें म्हणूंक जायना. तूं सांगीत राव. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर तूं असोक्त आसा जाल्यार तुवें कोणाकूच गोठाय दिवंक जावची ना. जरी तर तूं देवाचें उतर नको जाल्यार तुवें कोणाकूच ही बरी खबर सांगपाक जावची ना. तुवें हें जाणा जावपाक जाय म्हणून देवान आयज तुका हांगासर हाडला. जावं तुजी कसली परिस्थिती. Some people come because they want to ask God something, की ते मागोवंक जाय म्हणून देवाशी येतात. थोडी जाणां येतात म्हाका कळपाक जाय हांगासर कितें घडटा. कितेंय जावं, कसलेय तुजे इंटेंशन जावं, देव तुका हाडटा, ओडून हाडटा. आनी जेन्ना तुका देव ओडून हाडटा तेन्ना देव आपले उतर तुका दिता. Maybe your situation brought you here, but God brought you here. देवान तुका हाडला. Hallelujah. And God wants you to become that person that when He comes and when the trumpet sounds, you must be ready. तेन्ना तुरी जेन्ना वाजतली तूं तयार जावपाक जाय. हालेलुया. तूं तयार आसपाक जाय.
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते दीस गेले जेन्ना आमी मनशांक भियेताले, लोक म्हाका कितें म्हणटलो. जरी तर आयज तूं चिंतले की लोक म्हाका कितें म्हणटलो, जाल्यार तूं फुडें वचोंक पावचें ना. तूं वाडोंक पावचें ना देवाच्या आत्मीक जिवितांत. If you're going to think about that. But I know today you are here because you love Jesus. आयज तूं आयला कित्याक तूं देवाचो मोग करता म्हूण. आनी देवाक जाय तूं स्ट्रॉंग जालेलें. Hallelujah. Open your Bibles to 2 Kings chapter 4. They have finished God's presence, so Rabatama Torah Hashina Mataya. Hallelujah. 2 Kings chapter 4. Verse 1. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. प्रवादी बंधुभाव या जमातल्या एका वांगड्याचे बायलेन एलिशाक सांगले, म्हजो पती आनी तुजो सेवक मेला. तो देव बिरातीचो मनीस आसलो म्हूण तूं जाणाय. आता एक रीण दिवपी सावकार म्हज्या दोगूय भुरग्यांक गुलाम करून व्हरूंक आयला. ओके, सो ही एक ओस्तोरी, एक विधवा बायल एलिशाक सांगोंक आयली. एलिशा कोण जावन आसलो? देवाचो सेवक. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो सेवक जावन आसलो. तो एक प्रवादी जावन आसलो. व्हेरी पॉवरफुल मॅन ऑफ गॉड. Hallelujah. He was a powerful man of God because he was following a powerful man of God. Hallelujah. Elisha adi Elijah aslo आणि एलिशा विश्वासी चाकर असलो. कोणाचो? एलायजाचो. आणि इलायजा मेल्या उपरांत हे सगळे गिफ्टाचे एलिशा भितर आयले, डबल आयले ताचे भितर ही पदवी. The double anointing came upon Elisha. Hallelujah. So Elisha देवाचो प्रवादी एकदम पॉवरफुल मनीस असलो. आणि एक विधवा बायल तिची ताची येता आणि सांगता, पळे माझो घोव मेला आणि मरच्या आधी ताचे खूप रीण असले आणि रीणकारी आता म्हज्या दाराचेर आयल्यात, हे पयशे फारीक कर म्हूण सांगून. आणि माझ्या लागीं हे फारीक करूंक जायना. हॅलो, आयकता न्हू? म्हज्या लागीं हे फारीक करूंक जायना. सो फारीक करूंक जायना म्हूण म्हज्या पुतांक ते गुलाम करून व्हरोंक येयल्या. आदल्या ते बार अश्यो बँकी नासल्यो. ओके, आता बँकेन जरी तर तुझे लोन फारीक जायना जाल्यार तुझ्या घरा कडेन येता, तुजे कितें एसेट्स आहा ताचेर ते कब्जा घेता, तुजे प्रॉपर्टी पेपर्स घेता, तू लोन घेता पळय तेन्ना. जरी तर तुजे कडेन फारीक करूंक जायना जाल्यार मागीर ते फ्लॅटाचेर तुज्या वा तुजे प्रॉपर्टीचेर कब्जो घेता, रायट? पूण त्या तेंपार तशें नासले. रीणकारी येताले आनी म्हणटा, तुज्या लागीं फारीक करूंक जायना, तुज्या भुरग्यांक दी आणि म्हजे यू नो to make them slaves, you know. Slaves म्हणजे तांकां चाकर करपाक अशें तांकां काम दिवन तांचे कडसून काम करून घेवन. स्लेव्स म्हणजे सारकी तांकां यू नो तांची परिस्थिती एकदम वायट जाताली. सो तिका नाका आसले की आपल्या भुरग्यांक ताणें रीणकारांनी व्हेलेले. सो ती खूप दुखी जावन एलिशासीन वेता. कित्याक वेता? कित्याक तिका खबर आसली की एलिशाच्या भितर देवाचो आत्मा आसा, देव ताच्या सांगाता आसा आणि तो म्हाका आदार दितलो म्हणून. हालेलुया. सो जेन्ना ती वेता ताचेशीन, सी व्हॉट हॅपन्स. एलिशा म्हटलें, okay, so Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Okay? Elisha म्हटले, तुझे खातीर हांवें कितें करचें? What can I do for you? सांग म्हाका, तुज्या घरांत कितें तरी आसा? तिणें जबाब दिलो, तुजे चाकोडणीच्या घरांत फकत
एका तेलाच्या आयदोणा भगवान आणि काहीच ना, एक तेलाच्या आयदोण हा. माझ्या लागी भांगार ना, माझ्या लागी दुडू ना, माझ्या लागी आणि काय ना, पण माझ्या लागी इल्लेशे तेल असा एका आयदोणान. I have a little oil. आणि एलिशा ताका कितें सांगता? Then he said, go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. तेन्ना ताणे म्हटले, तू बाय वस आणि तुझे शेजाऱ्याकडची रिकामी खाली आयदोणां उष्णी मागून आड, तुका मेळटा तितली आड. ओके, किती हाडून सांगले? कम ऑन, किती हाडून सांगले? एम्प्टी वेसल्स हाड. कोणा लागी माग? शेजाऱ्याकडे माग. ओके, पण हाड, कित्याक तुका आयदोणां जाय. ओके, आयदोणां जाय, खाली आयदोणां हाड. जेन्ना खाली आयदोणां म्हणजे ती आयदोणां भरपाक जाता. जर तर तू खाली येता जाल्यार देव तुका भरूंक शकता. ऑलरेडी तुजे भितर तुजे घमंड आसा, ऑलरेडी तुजे भितर तुजी इगो आसा, एटिट्यूड आसा, तुका देवान हेल्प करूंक जायना. पण जेन्ना तू खाली येता, खालते जाता, तेन्ना देवान तुका आदार दिवपाक जाता. राईट? आमेन. खाली आयदोणां हाड. Do not gather just a few. And when you have come in, verse 4, when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. मागीर भुरग्यांक घेवन घरान भितर वच आनी दार बंद कर. सगळीं म्हणात, दार बंद कर. कुशीक आसा तेका सांग, दार बंद कर. हालेलुया. उपरांत तुझ्या आयदोणांतले तेल त्या सगळ्या रिकाम्या आयदोणांनी वतोय. एक एक आयदोण भरतोस कुशीन काडून दवर. हालेलुया. सगळीं म्हणा, दार बंद कर. म्हणटोच ती उठली आणि आपल्या पुताक घेऊन घरान भितर सरली आणि दार बंद केले. सगळीं म्हणा, दार बंद केले. ओके, ते तिका आयदोणां हाडून दिताले आणि ती आयदोणां बरीत रावली. कितें बरीत रावली? कितें घालताली आयदोणांनी? खंयचे येले? कितले असले तिचे कडेन? इल्लेशे असले. इल्लेशे असले. आता किती झाले? किती झाले? इन्क्रीज झाले, वाढले. सगळी म्हणा, वाढले. कितले असले? इतलेशे असले. आता किती झाले? वाढले. आणि वाढत रावले. आयदोणांनी घालता ते काबारूच जायना. तेल वाढत रावले. सुबेज जायत रावले. हालेलुया. किती सुबेज जायत रावले? तेल सुबेज जायत रावले. हालेलुया. Praise the Lord. Okay. Thank you, Jesus. When you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Pour it into all those vessels and set aside the full one. So she went from him and shut the door behind her. And her sons who brought the vessels to her, she poured it out. Praise the Lord. Praise the Lord. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, that's not another vessel. So the oil ceased. एपोरी आयदोणा बोलल्या उपरांत तिणें पुताक म्हणले, आनीक एक आयदोण म्हजीशी दी. ताणें तिका जबाब दिलो, आनीक रिकामें आयदोण उरोंक ना. मागीर तेल व्हांवपाचें बंद जालें. Okay? Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, pay your debt, and you and your sons live on the rest. तिणें त्या देवाच्या मनशाशी वचून ताका सांगले. तेन्ना ताणें तिका म्हणलें, वच आनी तेल विकून त्या रीण दिलेल्या सावकाराचे दुडू फारीक कर. उरलेल्या तेला वरवीं तुजो आनी तुज्या भुरग्यांचो सांबाळ कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. This is our God. Hallelujah. O जावन आसा आमचो देव. Praise the Lord. O जावन आसा आमचो देव. Praise the Lord. So Elisha जेन्ना ही विधवा बायल ताचेशीन आयली, एलिशान म्हणूंक जाता आसलें, पळय हांव पळयता म्हाज्या लागीं कितें हा तें तुका दिवपाक.
ओके तुझे रीण फारीक करपाक पळयता हांव म्हाजे पोटयेन भितर कितें आहा जाल्यार कोणें दिल्लें बा हुंय हांगा थिंगा सांबाळला भोंगो रे तुजो भोंगो रे तुजे विधवा बायल येयला भोंगो तेजे काडून तिका दिवया ओके इट कॅन मेक इट इजी बट फॉर वन डे इल्लें दिवंक शकता पूण एका दिसा But Elisha was telling her, teaching her something. तो तिका कितें शिकयतालो हालेलुया जसो जेजू आयज आमकां शिकयता Amen. So, तो सैतान आमच्या पाठीक पडलेलो आसा आनी आमकां तो भानपासान घालूंक सोदता आनी आमच्या भुरग्यांक तो भानपासान घालूंक सोदता पूण देवान एक उपाय केलेलो आसा हालेलुया जर तर तुज्या लागीं इतलेशें तेल आसा जर तर तुज्या लागीं इतलोसो अभिषेक आसा जरी तर तुझ्या लागीं इतलेशे पासून देवाचे प्रेझेन्स आसा जरी तर तुजी पोंटी इतलीशी पासून पेटल्या जाल्यार हालेलुया तुवें कितें तरी करूंक जाय जरी तर तुजें हें तेल वाडोवंक जाय जरी तर तुजे जिवितान इन्क्रीज येवपाक जाय तूं आत्मीक सिच्युएशन तुजें ओदीक इन्क्रीज जावपाक जाय तुका स्ट्रॉंग जावपाक जाय जाल्यार तुवें कितें करचें पडटलें भितर वच आनी दार बंद कर Hallelujah. I'm going to go back to the story, but let's go to Matthew chapter 6. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's going to be more and more glorious in the days to come. The new wine has been released from heaven. Noah dark rose sargarsan already released झालेला आसा आणि या शेवटच्या दिसांनी तुका देव आपल्या उदराची उदीक सोजमणी दितलो. Hallelujah. Matthew chapter 6 verse 5 it says, okay, and when you pray you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by man. Assuredly I say to you, they have their reward. Wait a minute, okay? Let me get this. Matthew 1, 2, 3, 4, 5, 6. तुम्ही मागणी करता तेन्ना डोंग्यासारखी जाऊ नकात लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरें सांगता ताणीन आपली मजुरी घेतली. ओके तुम्ही मागणी करतात तेन्ना कितें करचें कशें करचें हालेलुया हालेलुया so from the New Testament and the Old Testament Holy Spirit is going to give you something today. Amen. But you touch the one next to you, say but you see when you touch somebody next to you ती नेमल्या जाल्यार कितें रे खंय आ रे you know, that's why, you know, but you, me, what sister said? Ke only sister in, I'm not lonely. But you, when you pray, jena tu magne kotta, jena tu pratan kotta, kidi kor. तू प्रार्थना करता तू मागणी करता तेन्ना तुझ्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत सगळीं म्हणा दार बंद कर दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणी कर आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. हालेलुया. दार बंद कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज घरान वचून तुवें म्हणचें पडटलें दार बंद कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट यू when you pray ती कशी मागणी करतात ते दुसरे भाशेन we will not talk about it, okay? पण तू कशें मागणी करताय जेन्ना तू मागणी करता when you pray go into your room, go into your closet, your room, okay? आणि हिंदी भाषेत म्हणतात कटोरी में जाओ.
अपने कटोरी में जाओ, अपने कमरे में जाओ. Go to your room. आणि हे रूम हे वर्ड ग्रीक भाषेन हे वर्ड कितें, ताचे मिनिंग कितें? तो रूम म्हणजे तुझे भांडार पळय हा तो जागो, तुझो ट्रेजर हा पळय तो जागो. Hallelujah. That's what it actually means. When your treasure is that room, you go there. Hallelujah. So what Jesus is trying to say, Jesus आमकां कितें सांगूंक सोदतालो की जो जागो तूं मागणे करता, जावं तो हो जागो, जावं तो तुजो बेडरूम, जावं तो तुजो लिव्हिंग रूम, जावं तो तुजो बाथरूम, जंय तूं वेता खंयच्याय जाग्यार आनी तूं मागणे करता, तू तुझ्या देवाक सोदूंक वेता, तुझ्या देवा लागीं उलोवंक वेता, तो जावन आसा जागो जंयसर भांगर मोतयां सगळे भाशेचे भांडार आसा. Hallelujah. It is a treasure house. Praise the Lord. So the problem is people don't know it is a treasure house. That is why when we pray like this, they think we are gone crazy. ताका खबर ना ती कितें भांडार आसा पळय तें. सो जेन्ना ती आमकां पळयता पिशा भाशेन मागणें करता, पिशा भाशेन मागणें करता, कारा बरें मेकअप करून येता आनी मागीर हांगा पावतकूच सगळे काळे काळे हिंगा येता. Yeah. And we don't care what people say. We don't care. When we cry, what do you think about us? आमकां पडलेलें ना कित्याक बाबा जेन्ना हांव ताका वर्शीप करता थंयसर म्हाका असले ट्रेजर मेळटा संवसार म्हाका दिवंक शकना. हालेलुया. हे संवसार म्हाका दिवंक शकना, तो म्हजो जेजू म्हाका दिवंक शकता. ताच्या आजीपणान म्हाका मेळटा खुशालकाय, ताच्या आजीपणान म्हाका मेळटा जिवीत, ताच्या आजीपणान म्हाका मेळटा समाधान शांती. हो संवसार म्हाका दिवंक शकना. It is my room, it is my closet. Hallelujah. Now you will say that I don't have a proper house. म्हाका धाकटुलें घर हा, वा एक रूम हा, हांव खूंय वचोंक, हांव जॉयंट फॅमिलीन भितर रावता, सगळीं जाणां आसात, हांव खूंय वचोंक, हांव सेपरेट कशें वचोंक. My dear people, Jesus was talking about the room, the place. Anywhere you are, तूं खूंय आसो, जो तुजे भितर रावता तो तुजे बारी येता. Hallelujah. No matter where you are. Hallelujah. कित्याक तुजो देव एके मुर्तीन भितर रावना की अमक्याच जाग्यार वचोंक जाय आनी अमक्याच जाग्यार वर्शीप करूंक जाय. ना, तुजो देव एका मुर्ती भितर रावना, एका स्टॅच्यूआ भितर रावना. तुजो देव तुजे कुडीन भितर वस्ती करता, तुज्या आत्म्या सांगता ओ जोडलोलो आसा, तुज्या आत्म्या सांगता एक आसा. Hallelujah. So when you walk, he walks with you. He is in you. Ta तुज्या भितर आसा. Hallelujah. So let it be any place, anywhere. Koi aso, Jesu tuja barabar asa. So you can sit here in this place and you can feel the presence of God. And you can sit in your bathroom and kneel in your bathroom. You feel the presence of God. Because He is not only with you, He is in you. Hallelujah. Jesus म्हटले, हांव वेतलो म्हज्या बापाशी, पूण जेन्ना हांव वेता हांव तुज्या सांगाताक न्हय, पूण हांव तुजे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथा भाशेन सोडचो ना. I will not leave you as orphans. Hallelujah. So now you become a living, walking tabernacle of God. Hallelujah. Everyone said tabernacle. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. तुझ्या रुमान वच, तुझ्या मागण्याच्या जाग्यार वच, तो खंयचोय जागो जावं, पूण एक इम्पॉर्टंट काम कर, तुझे दार बंद कर. Hallelujah. Shut your door. Hallelujah. Close that door. आता प्रॉब्लेम कितें जाला? चड करून ह्या दिसांनी आमचे दार आमी वायड ओपन दवरला. वायड ओपन दवरला. कोणूय आता भितर सोदता आनी तूं मागणें करून बसता.
फ्रिजीन आईस्क्रीम हा तेका गॅसीर हाती भाजी करपली. You know, these are the small distraction. पण you have opened the door. दार उघडे केला. न्यूज कितें बाबा, न्यूज कितें बाबा चलता, कितें बाबा ते झाड कातरले, कितें बाबा हो मेलो, कितें बाबा तो मेलो, अशें कितें जालां संवसारान, कितें तूं मागणें करून बसला पूण तुजें दार उगटें आसा हांगासरलें. जेन्ना मोसेस देवाक मेळोंक गेलो, देवान ताका सांगलें तूं एकलोच यो. Corporate prayer is good. Intercessory prayer together is good. Because when 2 or 3 are gathered, I am there in the midst of them. Hallelujah. दोघा तिघा असं तुझं नाव त्यांच्यामध्ये असं. There is separate. Corporate prayer is separate. But personal prayer is separate. Hallelujah. कित्याक पर्सनल तुझे खासगी मागणे जरी तर तुझ्या जिवितान ना, खासगी मागणे ना जाल्यार तुझ्या जिवितान काळोख येतलो. कित्याक मागण्या उद्देशी तुझे जिवीत पेट्टा. मागण्या उद्देशी तुझ्या भितरलो आत्म्यान उस्वाड येता. Hallelujah. Because of prayer. Hallelujah. So what we do? We take the mobile phone. आम्ही फोन घेतात आणि आमची बॅडीचेर थिंगाच दवरतात. आणि बेडरूमान वयतात आणि आम्ही प्रेयर करतात. टिंग 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 करून मेसेज येता. आम्ही लॉर्ड आय एम कम हियर टू वर्शिप यू. टिंग हजबंड कॉल्ड आय थिंक. चेड्यान गेला आसतलो फोन, चेडवान गेला आसतलो फोन, तेण्यान गेला आसतलो. God is calling you. देव तुका आपयता यो आनी दार मोन खोल. पूण तुवें घेवन गेला हे थिंगां दवरला आनी टिंग 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 जाता. आनी तूं घेता आनी तूं पळयता. बरें ओके अशें ओके बरें. टिक 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 रिप्लाय. टिक 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 रिप्लाय. दवरलें. लॉर्ड प्लीज I won't do it again. दवरलें थिंगां. पुतून टिंग टिंग कितले पावटी अशें केलां. मागीर हांवें सायलंट दवरल्यार बरो. पण तूं सायलंट दवरता. फेट आय एम टेलिंग यू, दार कशें उगटें उरलां पळय तुजें. ओके पण तूं सायलंट दवरता. तो बाबडो सायलंट आहा थिंगां. पूण लायट पेटा. लायट पेटा मरे. लायट पेटा मरे. कोण हें गेलो काय फोन. तू गेल्ले एक वर हांव आयज दितलीत देवाक. आयज दितलीत हांव म्हज्या देवाक. सायलंट आहा. लायट इज फ्लॅशिंग. कोण गेला काय, कोणाची मेसेज काय. मायंड दिस मायंड मन सोयतान आयला चोरूंक, इबाड करूंक, जिवेश मारूंक, तुझ्या मागण्याचे जिवीत काबार करूंक आयला. पुटका सोसवाना. You think it is just a small innocent message. And to wait up because your mind is curious. डिस्टर्ब झाले मरे हांव. डिस्टर्ब झाले मरे हांव. ओतीक बरें फोनूच ऑफ करता. फोन ऑफ करता आनी थिंगां दवरता. आतां कितें जाता मनान टिंग 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 ऑफ दवरला. माय बा करीत जाल्यार तियान बरें ना. हजबंड करीत जाल्यार चेडूं म्हजें त्यान करीत जाल्यार कवतेलें फोन ऑफ आहा मरे. भायर दार उगटें आहा. सगळीं म्हणा दार बंद कर. ते कितलेंय तूं पयस कर पूण हांगासर तर दार उगटें आहा. जाल्यार तूं कितेंय कर, हें बंद जावंक ना जाल्यार ते येतोच रावतले. तूं फोन ऑफ कर, पयस कर, दोरयार उडय ओ झोगल्यार उडय, तें जातलेंच. कित्याक हांगा तुवें दार बंद करूंक ना. Hallelujah. Okay, taking care of that mobile phone out of the way. Now, you go to pray. तूं मागणें करूंक येता तुज्या मागण्याच्या कडान. कितें आसा थंयसर
भांडार आसा. कितें आसा? भांडार आसा. Hallelujah. Hallelujah. When I go to meet my Lord, I've got so much waiting for me. So you start feeling a quickening in your spirit. So spirit quicken up zata. म्हणजे तुका, you know, zata केलं. Zata. You know when those days, when you know, school days, puppy love, butterfly in the stomach, you know, all that. See that boy and you go. Don't tell me you didn't do it. तुम्ही मला सांगा ते हे जाऊन ना म्हणून क्लासीत बसला तिचं काहीच ढप 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 त्यांना पण आता पोवितात मग आंका ओढता आणि आमचे काळीच डब 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 जाता. My God is calling me. I can feel it. I can feel I'm cooking my food. And I can feel it. He's pulling me. So I began to, oh my God, he's pulling me. Maka apoita to. Maka quicken ko te mane kalis gaba zata. Thank you Jesus. Hallelujah. I can start feeling his presence. And then I'm going into the prayer closet. Ani mage tinga पावतो गो स्टील जोरी तर तुझे दार बोन जावंक ना जाल्यार तुजी चिंतना येतली आनी तुका सांगतली वेट हे मागीर कर तूं वाच आनी आयदनां पयलीं धुव प्रॅक्टिकल सांगता भाजी तरी करून काड कोणी तरी कोडून काड कितें तरी काम कंप्लीट कर आणि मागीर वाच. सो तू मागण्याच्या कुड्यांतले भायर सरता टक 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 भाजी कादता टक 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 हांगा म्हणटा सगळे करता कोडी करता नुस्तें भाजता आतां तूं शीत रांदता आतां तूं सगळें करता आनी मागीर भुरगीं येयलीं इस्कॉलाक सांग तांकां वाडटा सगळें करता यू नो दार उक्तेच आसलें तुका खबरूच नासली आनी मागीर देन यू थिंक लॉर्ड आय एम सॉरी आतां हांव येता and you go there and you feel nothing. You getting it? You don't feel anything. I'm teaching you something very important. Then you go. You go guys inside. And then you say, God, I'm come. You're not feeling anything. किती झाले? ज्या वेळार त्याने तुका आपयले आणि त्याने तुका सांगले दार बंद कर तुवें दार उक्तेच दवरले आणि उक्ते असले तुझे मन दास्ती खोती सगळे तुवें केला उपरांत देन यू गो योर डोर वॉज ओपन. Somebody say close the door. दार बंद कर. Hallelujah. You know, I will ask you this. कितल्या जाणांची मागणी ह्या दिसांनी दिनी झालेली आसा? ऑनेस्ट आन्सर. लो झालेले आसा. लो झालेले आसा. कितल्या जाणांचे मागणे हात वयर काड. इट्स ओके. मारिना हांव तुका बोडिना म्हाज्या हाती. आय नॉट बीट यू बट बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट. दास्ती येयल्या की ना तकली चिंतना येयल्या की ना तकली. देवाक जाय की आमी ताका फुल इम्पॉर्टन्स दिलेले. तो तर दिव जाल्यार सगळो मान आमी ताका दिवंक जाय. If he is God, if he is Lord, we need to give him everything that we have. The oil will increase when you shut the door. The anointing will increase when you shut the door. The presence will increase when you shut the door. The power will increase when you shut the door. Hallelujah. Hallelujah. We have left the door open and we expect God to do miracles for us. Miracles only will happen if you shut the door, go into your room. Or Japan it is with a kenna gotele, jenna tu dar bond kotele, ani tu tia kudan magnecha astele, tenna tuje tel increase atele, tenna tuje anointing increase atele, devache presence increase atele, devache
देवाचे पावर इन्क्रीज जातलो आणि अच्या पावरी विस्मिता घडटली हालेलुया आणि सोयतान जाणा की तुझे दार उक्ते करी जाणे तेका भितर येवंक मेवता म्हणून हालेलुया तेका लागून तो तुका दार बंद करूंक दिना आयज तो म्हण दार बंद कर How many things we allow into our life? How many things? This is supposed to be a help for us. O एक आमकां आधार जावंक जाय कोणा कडेन कनेक्शनान रावपाक फॅमिली बरोबर कनेक्शनान रावपाक देवाचे उतर आयकपाक शिकपाक वर्शीप करपाक whatever but this can become your major distraction. आणि हे डिस्ट्रॅक्शन आमच्या जिवितान आसा म्हणून आमचे मागण्याचे जिवीत सोकला गेला हे डिस्ट्रॅक्शन आमच्या जिवितान आसा म्हणून आमचे फॅमिली लाईफ सोकला गेला फॅमिली लाईफ Hallelujah. We don't talk to each other anymore in the homes, in the families. It's very sad. We talk to this. We don't look at our family faces much more than we look at this. आमच्या फॅमिलीच्या मुखामळाक आमी चड पळयनात एका पळयतितले. I'm telling you honestly, experiences. तोच न्हू, it has happened to me. That's why I can tell you. म्हाका घडलं म्हूण हांव तुका सांगूंक शकता. And I realize that watching news can be very addictive. तुका नाका पासून जाल्यार कोणी तुका सांगतलो आयची खबर पळयल्या ते चेडूं मारलें तेका आख्खी मम्मा एनी वॉट सो मच तुजें मन सारकें डिस्टर्ब जाता isn't it? Everybody knows now. I'm not saying the news. I'm saying everybody knows what happened to that girl. Which girl म्हणून जाणा सोंगल्या खबर that little girl. Everyone knows. So your mind is only thinking that दार उठते जाला मनान फकत त्यो खबरो. If we take this word, it's hard work, but please do it. तुझे कुडीक तुवें डिसिप्लीन करचें पडटलें हे उतर वाचूंक व्हडल्यान वाचूंक जर तर तुका जाय तुज्या मागण्याचें जिवीत अदीक खोलायेचें जालेलें देवाचें उतर भितर घे 2 things that is going to light up your spirit. Psalms 118 verse 8 says, 28 says, you, O Lord, will light my lamp. So म्या तूं म्हजी पोटी पेटयतलो तूं म्हजी पोटी पेटयतलो. Psalms 118 verse 28. तूं म्हजी पोटी पेटयतलो. This was in the Old Testament. आनी मागीर जेजू आयलो आनी जेजून John 8 verse 12 says, जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हज्या फाटल्यान येता ती केन्नाच काळोखांत चलची ना पूण तांच्या सांगाता सदांच जिविताचो उजवाड आसतलो. Hallelujah. So Old Testament म्हणटा you Lord will light my lamp. So म्या तूं म्हजी पोटी पेटयतलो. This was the future tense. पूण आतां जेन्ना जेजू येयलो नव्या करारान जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. Hallelujah. जेन्ना तूं जेजूक सोदूंक वयता ताच्या सांगाता बसता तेन्ना तो कितें तो तूं जाता. Hallelujah. That's why the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 it says that you are the sons of light. तुम्ही उजवाडाची भुरगीं. Hallelujah. तुम्ही उजवाडाचे भूत कित्याक तुमच्या भितर उजवाड आयला तुमच्या भितर जेजू आयला जाच्या जिवितांत जेजू आसा. Hallelujah. ते जावन आसा उजवाड. जेजू म्हणटा आतां तूं संवसाराचो उजवाड. पूण कोणूय मनीस आपलो उजवाड पायलेपणाक घालून धाकून दवरिना पूण वयर पेडार वयर घालता की तो उजवाड सगळ्यांक
मेळचे खातीर हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो जोरी तर आमी मागणे करिना जाल्यार आमचो उसवाड धीमी जातलो थोडो जातलो आनी थोड्याच तेंपान सैतान येतलो आनी आनीक वारो घालतलो भायलो वारो भितर येतलो आनी तुजो दिवो पालयतलो तुजो तर दिवो पालोना जाल्यार तुज्या घरान भितर सगलो काळोख जातलो कित्याक तूं संवसाराचो उसवाड आनी तूं तुज्या घराचो उसवाड जावन आसा यू आर द लायट ऑफ योर होम यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड एंड द डेवल इज आफ्टर योर लायट तो तुजो उसवाड पालोवंक आयला एंड ही विल यूज एनी डिस्ट्रॅक्शन्स टू टेक ऑफ योर लायट आमी ल्हान आसली तेन्ना केरोसिनाचे दिवे पेटयताले आनी आमी सगळा बसताली शामाय बरोबर आनी शामाय आमकां त्या केरोसिनाचे दिवो पेटोवन ती आमकां वाडटाली सगळ्यांक बसयताली आनी बुडकुलो घेवन शिताचो बसताली सगळीं जाणां पूण दार उक्तें आसप तर दारांतल्यान वारो येतालो आनी it was threatening to put out the light, right, of that kerosene lamp. It was threatening. So Shamai म्हणटाली बाय दार बंद कर आमी दार बंद करताले तो उसो सारको पेटोवंक जाय कितले फावटी आमी दार उक्तें दवरलें and distractions from our side want to come and put out your light. Do not give anybody to put out your light. Stand in His presence. It's time to close the door. In Mark chapter 5 it talks about Jairus ताची धूव मेलिली आनी जायरस येता कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा जायरसाक सेम थिंग जायरस तो येता जेजूशी आनी म्हणटा म्हजी धूव प्लीज यो म्हज्या घरा म्हजी धूव चड बरी ना जेन्ना ते घरा पावता ऑलरेडी ते भुरगें मेलेलें आसता आनी सगलो लोक रडटा की ते भुरगें मेला म्हूण दे आर मॉर्निंग एंड क्रायिंग इट्स ओवर जेजू तिका भितर सोदता when Jesus comes he says it's not over I'm still there it's not over when Jesus walks in it's not over it's not over I'm still there what will they say it's okay what they say I'm still there awesome ती म्हणटा ते मेले ती रडटात काबार सगळें ओवर फिनिश तो कितें येयला आतां जेजू भितर सरता जे पळय कोण दुबाव दोतालेत गुणगुणायतालेत सगळ्यांक भायर काडटा ते आपल्या सांगाता विस्वास दवरताले तेन्ना भितर हाडटा पीटर जेम्स एंड जॉन भितर हाडटा he does something very important he shuts the door तो दार बंद करता ते अणभवाट्यांक जे पळय कोण गुणगुणाट करताले तांकां भायर काडटा दार बंद करता जेन्ना दार बंद केलें ते सगळे नेगेटीव भितर येवपाक जायना जेजू वयता ते दुयेशी मेलेल्या मनशाशी हातीक दवरता म्हणटा ताळी ताकमे उठ ल्हान भुरग्यां उठ आनी ते उठ्ठा तो चिंत तें दार उक्तें असलें जाल्यार जेजूक मिरेकल करूंक जावचें नासलें जायत्यो वस्तू तुज्या आनी म्हज्या जिवितान अजापां घडोवंक जायना कित्याक आमी दार उक्तें दवरला जायत्यो वस्तू आमी देवा लागीं मागल्या पूण जेजून सांगलां आमकां दार बंद कर आमी आजुनूय दार बंद करूंक ना जायतीं जाणां येतलीं तुज्या कानान भिरांत घालतलीं उलयतलीं नेगेटीव उलयतलीं तुका बावट आसा जो देवान तुका दिला पूण तुजें दार उक्तें दवरिनाका तांचे कमेंट्स आयकपाक जावचें ना रे तुज्या लागीं जावचें ना रे तूं फुडें वचोंक पावचो ना रे
तुझ्या भुरग्यांचे काय बरे जावचे ना जाय ती हान दार बोन कोर बिरातीच्या आत्म्याक दार बोन कोर. तू एकले रावता कशें रावता तू आतां चोर भोंवता एकले रावता आगे म्हजे माय दार बोन कोर. सिस्टर हांव व्हडलें लॉक हाडला व्हडलें मारला दाराक नॉट दॅट डोर. ते दार न्हू ते दार येद्दी पासून लोकां हाडली पासून जाल्यार तूं सेफ ना. जेन्ना जेजू आसा हालेलुया तूं दार बोन कोर आनी ताका सांग I have Jesus in my house. I have Jesus in my life. Hallelujah. Put them out. Put them out. बाहेर घाल तांकां. बाहेर घाल नाका तशें कोण नाका हांव म्हणटा ते व्हॉइसेस जे पळय तुज्या कानान येतात तांकां भायर घाल. मनशांक घाल नाका भायर म्हण नाका सिस्टरीन सांगला तुमकां भायर घाल म्हण. ते व्हॉइसेस नेगेटिव्ह व्हॉइसेस तुका पळय निराशी कोत्ता ते व्हॉइसेस तुज्या मोतीन येतात तोकलेन येता कितें जातलें गाय कितें जातलें गाय कितें जातलें गाय. दार बोन कोर आनी म्हण म्हजो जेजू आसा म्हजो जेजू आसा. हालेलुया. शट युअर डोर. आमेन. Put out that discouragement. जोरी तर ते विधवा बायलेन दार उक्तें दवरलेलें शेजाऱ्या म्हणटेले आसले कित्याक गो आयज दोण घेवन गेला म्हाजे. दुसरे म्हणटाले ओय गो म्हजे खाली आयज दोण घेवन गेला पळोवया ती कितें कोत्ताली. आनी ते भितर गेला तेल घेवन कितें एक्सपेरिमेंट कितें कोत्ताय गो. ते एलिशान सांगला म्हाका तेल घे आनी तितून कितें नाका जालेलें ते तितून वतय जाल्यार कितें जातलें कांय जावचें ना. मागीर ती वचून सगळ्याक सांगतली आमच्या आयदोणां घेतल्या इतलेशें तेल हा आनी त्या प्रवाद्यान ताका सांगला हूंय तितून तेल घाल म्हण आनी ती तेल वतोंक सोदता हांव नको ती कितें करूंक सोदता ती दार उक्तें हा जाल्यार अशें जातलें आसलें आनी तिचें तेल केन्नाच वाडचें नासलें. ताका लागून तिणें देवाचें आयकलें उतर आनी तिणें दार बोन केलें. ताकावलें तुका केन्ना केन्ना हेंय दार बोन करूंक जाय. King David said, put a guard of God on the door of my lips. आनी हांव कोंकणी भाशेन ट्रान्सलेशन करूं म्हज्या तोंडार दोनया देवा एक आडामो घाल. नोटीस दॅट आडामो ते व्हडले वुडन बीम आसताले ती व्हडली दारां बोन करपाक तेन्ना कसलोय व्हडलो चोर येवन बाबा दार उक्तें जायनासलें. आतां लॉक येयलें ना ऑटोमॅटीक सिस्टम येना ते आतां कोत्ता आडामो म्हज्या तोंडार घाल बिकॉज मेनी थिंग्स दॅट वी ओपन अप टू पीपल योर प्लॅन्स गो फेल. दार बंद कर. लर्निंग समथिंग सासमता दुसऱ्याक तुज्या जिवितांत पडूंक दिनाका. तुझे प्लॅन सगळ्यांक सांगिनाका. बट दिस इज नॉट अबाउट दॅट. दिस इज अबाउट प्रेयर. मागण्याचे दिस इज द रेव्हेलेशन अबाउट प्रेयर. मागण्याचे प्रकाशनी तुझे दार बंद कर. I don't want to know what's happening in the world right now. At this moment is my time with God. There is a time for news. There is a time for God. देवाचो वेळ देवाक हांव दितलो. न्यूज सेकंडरी यार सगळे काम म्हजे सेकंडरी. म्हज्या देवाक पयलो जागो म्हज्या जिवितांत. हालेलुया.
देवान जेन्ना मोजेसाक सांगलें उंच दोंगरार म्हाका मेळूंक घे हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां तूं जाणा देवान मोजेसाक सांगलें एक मेंढरो पासून करचो ना कोणाकूच घेवन येयनाका दोंगराचेर कित्याक देव उलोवंक सोदतालो जेन्ना देव तुज्या लागीं उलोवंक सोदता ताका कोणूच नाका ही इज अ जेलस गॉड हॅलो आर यू गेटिंग दिस दिस इज डीप He is a jealous God. He doesn't want you to give anybody that place. Not your husband, not your children, not your wife, nobody. Only Jesus is Pratham Stan. First place, priority on the top is my God. Hallelujah. And ज्या जाग्यार हांव वेता मागणें करूंक थंयसर म्हाका कोणूच नाका. Hallelujah. Spend your time in His presence. You see the power that will increase in your life. फाटल्या दिसांनी जायत्या जाणांक तुमकां डिशू जाला तुमच्या लायफान माझ्या लायफान तुज्या लायफान सगळ्यांच्या लायफान इट वॉज अ वॉर इन द प्रिवियस डेज अगेन्स्ट युअर प्रेयर लायफ तुज्या मागण्याच्या जिविताचेर आक्रमण जालोलें कसली चिंतना आणि खोती आणि उसके आयलेत आमकां सारखे मागण्याचे जिवीत आमचे काबार करपाक आणि चिंती नासतना विदाउट आवर नॉलेज आमकां खबर नासतना आमी दार उक्ते दवरलेले यू नो जायते पावटी आमी विसरता दार उक्ते करूंक आमी बंद करूंक आणि दार आमी उक्ते दवरून आमी न्हिदता हालेलुया अशें जालां आमच्या जिवितांत सडनली खंयच्यान भितर सरलें आमकां खबर ना हें आक्रमण हे सैतानाच्यो ताळण्यो ही चिंतना एक काळोख खंयच्यान भितर खंयच्यानूच भितर सरलो आनी आमी चिंतलें अरे दार बंद करूंक नासलें शिडूक हांव जावंक नासलें शिडूक राव चोर केन्ना येता तो सांगून येवचो ना हालेलुया शट युअर डोर lock it up. Your prayer life will increase. Presence will increase. If we give God the honor that He deserves. Power will increase. Get those negative thoughts out. No, Lord. My mind is yours. माझे मन तुझे माझे काळीज तुझे ही चिंतना तुझे कडसून येवंक ना सो म्हाका ही चिंतना नाका म्हजे चिंतप सदांच बरें आसूंक जाय म्हजे चिंतप भावार्थाचें जावंक जाय म्हजे चिंतप शांतीचें मोगाचें हालेलुया म्हज्या चिंतनांनी निटुकायेक जागो ना म्हज्या चिंतनांनी भिरांतीक जागो ना म्हज्या चिंतनांनी कोडसांनीक जागो ना म्हज्या चिंतनांनी राग दवरपाचो जागो ना हालेलुया I shut my door. Hallelujah. I shut my door to the evil. I shut my door to the bitterness. I shut my door to the jealousy. My room is for the Lord. My secret place is holy. Hallelujah. Mazo gupit zago povitra zaun asa. You take this away. Hallelujah. Are you getting deep? Are you getting deep? Deep calls to deep. Deep calls to deep. He's calling you today. Get distracted. This coming Friday, we are having fasting and prayer in this place. या जागेचेर 10 वरां ते 3 वरां पर्यंत ह्या जागेचेर येता त्या शुक्रार दीस आमी फास्टिंग आणि प्रेयर दवरलेले आसा कोणाक फास्टिंग करूंक जाता ती फास्टिंग करून कोणाक करूंक जायना जाल्यार ब्रेकफास्ट करून यो मागीर तुजें जेवण तुका इमिजिएटली मेळना हांगा बिकॉज वी आर नॉट सर्विंग फूड बट तयारी करून यो ताका लागून देव तुका आयज तयारी करता तशी इट वील बी व्हेरी पावरफुल इट वील बी व्हेरी पावरफुल जरी तर तुझा टाइम तुझा वेळ तू देवाक दिशी जाल्यार सगळे पयस तर चिंतना and come here to worship God. Hallelujah. आयज जेन्ना तूं घरा येता हांगासरूच पयलीं तुका सुटका जेजूच्या नांवान Hallelujah.
I want you all to move here. Keys. I want you all to move here. Ask God. I want my prayer life to be powerful. एक तेल माझ्या जीवितात वाढवपाक जाय. अभिषेक देवाचो increase जावपाक जाय. It's very easy to be worried and anxious. Just surrender everything to God. Come on. Increase the sound a little bit more. Stir up yourself. Stir up yourself. Stir up yourself. Hallelujah. तुम्ही साधी मनुष्य नाही. तुम्ही साधी मनुष्य नाही. देवान तुमका विचून काढला. तुम्ही एक विचून काढलेली पोरजा. You're not ordinary people. Hallelujah. You have an extraordinary God. You are His extraordinary children. You have a supernatural God. You are a supernatural people. Hallelujah. Hallelujah. Lord, today we come. Bapa आम्ही आज येतात आणि आम्ही बॉक्सने मागतात. आमचे मनाचे दार आम्ही उघडे दवरले. Come on. Stir up yourself and begin to pray. Shabara hamataro shannabatora zetebete berahize ekaraba hozena rabahozena shabaleke rebe rahaseta. Yes, increase the volume, brother. Jamatorosa matelege betora bazetele kabaya ezutini makabata roso toroboko eletamizi makabara setelege eshabatoromo soto. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Stir us up, Lord. Stir us up, Lord. Let the fire increase. Hallelujah. Etel barongsai. Etel increase apaksai. Ya abhishek increase apaksai. Etamonsai na. Epurezaunsai na. Hallelujah. Shabale derebeseya. Erege betarabazi delebe karabase. Oh, rahamatara. Shabala only the keyboard. Ikamato ezidili kabarahanda ba shabale. Oh, era kizibiti biti biraya sera batala bagasa. Oh shabale, oh shabale, hey shabale kaba. Egara sedelebeka. Hallelujah. Maje magneche jini poili bashinoi. Por increase atale. Hallelujah. Abhishek di sumia Jesu. Abhishek. Hallelujah. Etel wadani. Oh bondi ani kodika samok zai. Maja chivitam devachi samok zai. Maja chivitam devacho broka zai. Uswar zai maka. Hallelujah. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. I shut the door. I shut the door. Hallelujah. Hallelujah. I shut the door. Yes, Lord God. I break the addictions of the social media. I break the addictions. Come on, somebody. Tell the Lord, I don't want to be addicted to Facebook. I don't want to be addicted to Instagram. I don't want to be addicted to watching news. I break that addiction in the name of Jesus. Sakyo tutoni maja jivita hoino. Jekide maka maja devagod sutle pois kutta. De maja jivita maka naka. Hallelujah. Tuja achi podar odikani odik maka vel zai sonia. Hallelujah. Come on. Tell the Lord, tell the Lord, tell the Lord. Yamasha mante bele beta barozo toloba. Ebresete lebekato. Erazidili namayaka bataka bata resete. My Bible, my Bible, my Bible, my Bible. I'm going to read my Bible. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Maja povitra pustaka vastave. Hallelujah. I'm going to read my Bible. I'm going to concentrate. I'm going to meditate on the Word of God. I'm getting stronger, Jesus. More closer to my God. More closer to my God. My God is a jealous God. He says, I will have no other gods before me. Maja shivai dusro deu tuka asona. Maja shivai dusro deu tuka asona. Zau tujhe kam. Zau tujhe God. Zau tujhe business. Zau tujhe TV. Zau
phone. माझ्याशिवाय दुसरा देव तुका असना. तुझा वेळ म्हाका जाय, तुझा वेळ म्हाका जाय. हांव मोगी सोदता, हांव worshipers सोदता म्हणटा Jesus. I am searching for worshipers. I am searching for true worshipers. Abara zedele mekatora bazide beleka. Yes, my God. Residele mekaya, Sis.Veronica, Eshamatoborobo sotoroko marazetele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maybe right now you're thinking, your family, in your family, maybe it's your children, maybe it's your family members. Their door is open for the enemy. तुझे काळीज रडता कित्याक तुझ्या भुरग्यांनी दारू पेदवला. ओ तुझ्या घरच्यांनी दारू पेदवला सैतानान. Maybe there is addiction to the phone. Maybe there is addiction to social media. Maybe your family members, right now your heart is crying. Can you pray? And you can break that bondage in the name of Jesus. You are powerful. You are powerful. Can you ask the Lord to forgive them? Bogos dunya amcha burgyank, bogos dunya amcha gorchank, amcha family pop sode dis somya. Kidak tanin apल्या जीवितान तुका पहिलो जागो दिवंक ना. Hallelujah, my God. Karabazi delege damando baruze delege. Hallelujah, hallelujah. The Lord is telling me there is some people here that need to delete some numbers from your phone. There are some numbers on your phone that you need to delete them. Hallelujah. Because watching their status is giving you negative thoughts. त्यांचे status पळोवन तुका disturb जाता. थोडे numbers तुझ्या जिवितांतले, तुझ्या मोबायलांतले तुवें delete करपाक जाय. Hallelujah. 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 Some of you need to disconnect from some people. Distance yourself from some negative people. Hallelujah. थोडा distance दवर म्हणटा. जेजू तुका तसल्या मनशा कडसून जे तुझ्या भावात चोरून खायला, जे तुझ्या काळजान भिरांत हाडून खायला, जे तुका तुझ्या जेजू कडसून पयस करून खायला, तांच्या कडसून पयस राव. रेबेसिटिले मेको, close the door, close the door, close the door. We do not have time to waste with such people. Hallelujah. Oh, come on. Holy Spirit is speaking something to you. Holy Spirit is speaking something to you. There are some apps you may need to delete. There are some apps you may need to delete. There are some games you may need to delete from your phone. I don't know what it is, but I can see Snapchat. Snapchat needs to go from your phone. Video games. Whatever is wasting your time today, the Lord is bringing revival in your life. He's cleaning, he's cleaning. तो नितळ कोत्ता तुझे जीवित. नितळ कोत्ता तुझे जीवित. Oh, थोडे फ्रेंडशिप आसा तुझ्यो. जुय तुका देवा कडसूतले पयस जाता. Oh, तांचे कडसूतले तुवें पयस रावचे पडटले. एले बेरेशे थेलेगे तुझे मागण्याचे जीवित जर बरे जावपाक जाय जाल्यार एला तो रोबा. Stay away from gossipers. Stay away from people who talk bad about other people. दुसऱ्याचे वाईट कोत्ता तांचे कडसून पयस राव. एला ब्रोस्तालेगे. Close the door. Close the door. Shut the door. Era bada bada rasidilinge mento grosta berra zedilinge minta rahabato. Ejilamayo stalege ya rabaka. Hallelujah. Let the oil increase. Let the oil increase. Let the oil increase. Abhishek vadani, Abhishek vadani, Abhishek vadani, Abhishek vadani, Abhishek vadani. Let it increase. Anointing increase. Is it a barabaran telega mantora? Is it batora? Is it dealing mantora? Is Shabadoro boho? Elegara bakova rastolega tebera sidelinga.
Hallelujah. Those people who are watching online, if you have opened the door to pornography, close that door. Positive picture of box on a mug. Hallelujah. Costly picture of Bobag. Hallelujah. तुझ्या मागण्याच्या कुडान कोडून भितर सडसना एले ब्रोस्तले गमा शोलमा कुराबास देगेला बरहा रहते or rabas regete. My God, I can feel the fire now. I can feel the fire now. Elle brusigili nakabaya barabara zite. Abrosta ebreste yelle namos taragateya. Oh, why should I give my time for the world when my God wants my time? मुझे देवक मज़ो मिल जाए या संसार किधर का वेल दूँग? और संसार में काय दूँग शेकोना? Hallelujah. आप देवाचे उतर वास्तलो, आप देवाचे उतर पढ़े तलो, आप देवाचे उतर ऐकतलो. If I'm using phone, it is to listen to the word of God. जरी तो आप phone use करता, चले मुझे देवाशी लागी उपाक. देवाचे उतर ऐकतलो, worship ऐकतलो, देवाचे आजीपणा ना ऐकतलो. Hallelujah. रबाले देना मात्र रेजिडिलेबे. Hallelujah. I'm ready, but my God, yeah, ha 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 ha, oh. You know, sometimes God gives you dreams. Sometimes God gives you dreams. Beautiful dreams. स्वर्गीचे स्वप्न. आणि तू वचन कोणाकूय बेश्टे सांगता ही स्वप्न. म्हजे भयणी म्हजे भावा सगळ्यांक सांगपाची गरज ना. हे देवान तुका दिला. It's given to you. You treasure it. Close your mouth. Do not speak to people the sweet things the Lord is speaking to you. देव म्हजे लागी असो उलयला, देव म्हजे लागी असो उलयला. No need to tell anybody until the Spirit of God leads you. देवाचे leading नासतना कोणा लागी उलय नाका. कोणाकू सांगूंक कितें वचनाका. पवित्र आत्मा तुका leading करतलो. Do not open your door to anybody. कित्याक सगळी जाणां तुजी उतरां व्हॅल्यू करची ना. सगळी जाणां तुज्या उतराचे मोल करची ना. सगळी जाणां तुजे प्रेयराचे मोल करची ना. My God, hallelujah. Baratala matara kasekerebe. Resete. There are mockers. There are mockers who will mock you. Close the door to them. Oh, तुझी खेपणा करपी जायती आसतली. Oh, दार बंद कर तुझ्या मनाचे. Hallelujah. बावडतान वाड. Grow in faith, daughter of Zion. Grow in faith, daughter of Zion. Grow in faith. Daughter of Zion, grow, grow, increase, 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 anointing, increase, 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 anointing, increase. Let the oil flow, let the oil flow. Let no deceiver come and deceive you. Let no deceiver come and deceive you. Let the Spirit of the Lord open to you what is from Him. Rabadabarazedeleya. Increase. Oil is increasing. Khali aidona borta. Khali aidona borta. Khali aidona borta Jesu. E mere barandara madorgo sebre delege badorozo torobo. Hey. Whoa. Shamade ramata. Zete bete batabara. If you feel the anointing, come here and kneel down. If you feel the anointing, come here and kneel down. Zanka Abhishek feels ata fude yo ani dimiman. Fude yo ani dimiman. Zanka Abhishek feels ata fude yo ani dimiman. Yeah. Oh, let the oil increase. Elle de baraze deliver. Oh, rababababa, shabale bere bere, ayapara bala bala bala, tele bere basa dele gandere bazet dele bagasa dele ba. From heaven, flow. Every bere bere, dar bon zale, soitana dar
Come on, parents, close the door of your children. तुझ्या बुरग्याचे मनाचे दार बंद करून तू शकता. तुझ्या मागण्या उद्देशी तुझा कुटुंब सारभार जाता. एले बातारो बाजने में डराबा गबस बडारे गेटे में डराबा सेटेले बारा. Yes, my God. Yeshua. 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 Hallelujah. जाणीन तुझे वाईट तुझे कर्सेस घातलेले आसा. जाणीन तुका नेगेटिव्ह उतरां उलयलेली आसा. जेजूच्या नांवान पिकोवणी तुका आनी हांव दार बंद करता. हांव दार बंद करता सैतानाच्या तुझ्या जिविताचेर. हालेलुया. तुझ्या जिवितान पिकोवणी सुटका आनी सुटका. देवाचे प्रोटेक्शन तुका. Barazatala makabata barazedelege berabara balandoro zoto lo motoro zoto rogoto leberezedelega matoro shebela ba. Oh rababa. Hallelujah. 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 You can do it. You can do it. By praying for your children, you are shutting the door of the enemy. You are a praying mother. 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 You are a praying daughter. Praying mother. Praying mother. Praying mother. Aparabada balende regezedele mesarunde lebasho. Hallelujah. Oh, एक मागणे करपी आवय आपल्या भुरग्यापासून मागन. आपल्या भुरग्यापासून मागन. हालेलुया. आपल्या भुरग्यांक सुटका दिवंक शकता. एक मागणे करपी बापूय. हालेलुया. आपल्या भुरग्यापासून मागन. हालेलुया. भुरग्यांक सुटका मेळटा. लेडेबे रागबाला शमाथेले गेटे. Wow! Woo! I close the door, 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 I close the door to fear, I close the door to fear, I close the door to doubt, I close the door to unbelief, I close the door, I close the door to discouragement, I close the door, our darbon kota, our biratik darbon kota, biratik darbon kota, dubawak darbon kota. Chitna ka darbon kota, dasti ka darbon kota. Hallelujah. Moja deva barabor, moja chibit. Hallelujah. Beautiful life with Jesus, peaceful life with Jesus, a life full of love, a life full of peace. Hallelujah. त्याच्या आजीपणान म्हाका पिकोणी मेळटा. त्याच्या आजीपणान म्हाका सुटका मेळटा. I don't want anything to come into my prayer closet. I want my Jesus. I want my Jesus. I want my Jesus. That's all I want. That's all I want. That's all I want, Jesus. It's you who I want. Hey. Expect it to happen, and it will happen. Oh, you're in the room with him. You're in the room with him. You're in the closet with him. देवाच्या आजीपणात तू असा. देवाच्या आजीपणात तू असा. दार बंद झाले. Shabale ke beze de bande borose de lige menta. Wow. Ele na maya ba. Ora se de lige ne de bese bera. Oh. No more unforgiveness, no more bitterness, no more fear. Korsan kabar dar bonzale. राग खबरदार बंद झाले. दुसऱ्याची गजाली करप खबरदार बंद केले. हांवें दार बंद केलं. म्हाका कोणाचे वाईट गजाली करूंक नाका. I don't want to judge anybody. I don't want to criticize anyone.
Makakolakuzar. Ukdedorong naka. Oh, rabashabale de nabaya. Zedimente bere, zedebelente bere, zedelebe. Oh. Zedebere, bere, 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 telegere. और जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, come on sing it. ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, take me God, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। So in His presence, there is a treasure. ताच्या आजीरपणान हे भांडार आसा जे तुका देवान दवरलेलें आसा. जेजू म्हणटा जेन्ना तूं गुपीत तुझे मागणे, खासगी मागणे तुझ्या गुपीत कुडान करता, तुजो स्वर्गीचो बापूय जो गुपीत तुका पळयता, सोबेमाजार तुका इनाम दितलो. Your Father who sees in secret shall reward you openly. सोबेमाजार तुका इनाम दितलो. तुजो इनाम तुका देवान दवरलेलो आसा. दुबाव भितर येवंक दिनाका, दार बंद दवर. बिराट भितर येवंक दिनाका, दार बंद दवर. तुझ्या देवाच्या आजीपणान तुका समाधान मेळटा, शांती मेळटा, सुटका मेळटा. You see, if you do these things, very soon you will see your breakthrough. Very soon you will see your breakthrough. Hallelujah. You will see it. रोकडेच तू पळयतले तुजो इनाम देव तुका जो दवरलेलो आसा. You will see it. You will see it. The power will flow from you. From us. From us. The power will flow from us. From us. From us. The warriors. The warriors, the warriors, the warriors, the power will flow from us because we chose to shut the door. Barahabata. Eresidamendo, Brashkalea, Elambrostalegeta, Ezutanamaka, Resine Metora, Ebrostolegera, Ebrushalegea, Ebarasodora, Embrostoleg, Embrostalegavato, Erasideleme. Nothing shall affect you. No weapon that is fashioned against you will prosper. Hallelujah. Everything the enemy is planned against you will not prosper. Stay in the presence of God. Stay in the presence of God.
Stay in the presence of God. Woo! Whoa! Power. Holy Spirit. He is power. He is awesome. Wonderful. Discipline, Lord, discipline. So that our गिरजना आम्ही fasting करतले. परत आमकां देव ग्रास करता. उपवास करता तेन्ना आमची कुडीक आमी correction करता आणि discipline करता. उपवास करून करून आमकांच आमी discipline करता की कशें आमी दार बंद दवरचें तें. It's your fasting and your praying. It will discipline you. You are a powerful people. You are growing more powerful. Hallelujah. And bless you in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, for this awesome time in your presence. Hallelujah. 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 Bolo Yeshu Masih ki. Yeshu Masih ki. Yeshu Masih ki. Say hallelujah. Amen. 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 Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. As we get our offerings before the Lord, do it with faith. Bavartan, तुझे बी देवाच्या वावरात हो. Hallelujah. Hallelujah. People watching online, if you have been blessed by the word that you have heard, and if the Lord is speaking to you to sow into the work of God, do it today. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरे महिमा गाती रहे. Yeshua, 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 Yeshua. तुका अर्घ्य दिता आमच्या देवा. तुझ्या उदराची शिकवण आमकां कितली गरजेची. काळीज आमचें तुवें बोरला आयज. हे स्वर्गीचे मान्ना आमकां तुवें दिला. हे स्वर्गीचें जेवण तुवें आमकां दिलां. दादोशी तुज्या भुरग्यांक तुवें केला. ओशीच ती जेन्ना घरा वयतली सगल्यांक तूं दादोशी कोरीत राव सोम्या. सगल्यांक तुजें आजीपण मेळ्ळें दी जेजू. तुज्या आजीपणांत सगळीं येवं दी. आयशें उतर तांच्या काळजांनी वोंपलां तें उतर फोडादीक जावं दी बाबा. आनी तुज्या राजाक जी कोण वोंपतात
तांकां कितेंच उणें जावचें ना. हांव डिक्लेअर करता तांच्या जिविताचेर, तुझ्या राजाक जी कोण वोगतात तांच्या जिवितान कितेंच उणें जावचें ना, पूण तांकां सुबेज तूं वाडयतलो आनी चडयतलो. तांच्या जिवितान सदांच प्रॉस्पेरिटी आसतली जेजूच्या नांवान. Say amen. 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 God bless all of you.